जेजू आमच्या पातकांक लागोंक मेलो पूण आमी सगळ्यांनी स्वताक मरोंक जाय. तुवें गजालींक मरोंक जाय, तुवें रागाक मरोंक जाय, तुवें स्वताक खातो करून तुका दूख दितेल्या लोकांक बोगसूंक सुरवात करूंक जाय, कित्याक तांचे कीन तूं चडूच वायट करता. हांगा दुसऱ्या वारेलींत एक मनीस म्हजे थंय सायमत आसा. कोण पूण आयज म्हजे थंय सायमत आसा? पळय प्रश्न तो वो. आमी कितें कोत्तात तें आमी पळयना, कित्याक आमी चड उमेदीन आसात ती कोत्तात तें पळोवंक. आमी सगल्यांक दुर्बिनाच्या आरशांतल्यान पळयता, पूण स्वताक आमी रंगीन आरशांतल्यान पळयतात. आमी ते परी वागूंक तुका निमिताच ना, पूण म्हाका सदांच निमीत आसा. खरीपणी जें कितें पावलून हांगा बरयलां त्या दादल्याची उमेद दाखयता. वर्स 9 हातून तो म्हणटा, आनी ताच्या एकवटान जिवंक म्हाका फावो ना. ताका आदींच खबर आसली तो क्रिस्तासोवे आसा. तो आदींच हेर लोकांक शिकयतालो क्रिस्तासोवे आसूंक, आनी तरी हांगा तो म्हणटा आमी ताच्या एकवटान जिवंक म्हाका फावोंक ना. म्हणजे स्वताचें प्रामाणीकपण नासतना, तें प्रामाणीकपण जें तुका बऱ्या कोऱ्यान उदेशी मेळटा, पूण फकत तो दिता तें प्रामाणीकपण. पावलूक आनीक खोलायचे प्रकाशवणी जाय आसली की देवा विने तो कांयच न्हय म्हूण. हांव तुमकां सत सांगता, आमी फावो तितले खोलायेन ना. खोलायेन म्हणजे गोल गोल भोंवंक. ओ ओ तुका तें मेळलें? ताची खबर हांव करिना. हांव उर्बेन चोरपाची खबर करतां आनी न्हय कुडीन चलपाची खबर. हांव खोलायेन जेवपाची खबर करतां. तुका कितें जाय, तूं कितें चिंताय. हाचे परस व्हडलें हांव स्वताक तुजो प्राण दिवची खबर करता आनी न्हय दर सकाळी 6 वस्तू ज्यो तुका साल्वार करूंक गरज त्यो देवाक सांगून म्हूण हांव हांगा आसा देवा, म्हज्यान तुजे पासत कितें करूं येता. आयज दुनिया तुका म्हजी कसली गरज आसा, म्हज्यान कोणाक आशिर्वाद दिवं येता, म्हज्यान कोणाक उत्तेजन दिवं येता, म्हज्यान कोणाक शाबासकी दिवं येता. आयचो दीस सोंपता म्हणसर दोनिया म्हाका जाय कोणाच्या जिवितान सुदरलेले, कित्याक हांव जिवे आसा स्वास घेता म्हूण. तुमी म्हजें आयकलां? आयचो दीस सोंपता म्हणसर म्हाका जाय कोणाचें पूण जिवीत सुदरलें, कित्याक हांव जिवी आसून स्वास घेतां. म्हाका म्हज्या जिवितान चड जाय आसलें, म्हाका 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 आनी तशें म्हाका करूंक नाका. आनी ताच्या एकवटान जेवंक म्हाका फावो जावंक. पावलून म्हटलें म्हाका सगलें आसलें, इश्टां, शिकप, हांव बऱ्या सामाजीक संस्थेन आसलों. जेरूल ताचे कडेन दुडू नासलें. तो फारिझेवांचो फारिझेव आसलो. म्हणजे चडशे धर्मीक जिविताचे उंच व्यक्ती आसतात. आनी ताणें म्हणलें तुझा न्हय हें सगलें कितें तें शेण, पुपू. तुलना करीत तर अमोलीक सुयोग ताची वळख घेवंक आनी ताचे भाशेन जावपाक आनी खोलायेन ताचे सवे आसोंक. तुज्या जिवितान कांय वस्तू तुका देवा सोडशिल्ल्यो पयस दवरतात, त्यो तुवें नपयत करूंक जाय. जो देवाक दिवंक तुका वेळ ना जाल्यार वस्तू तुजे वालेरीन देवाक केदींच मिसळ जाय नाका. तुजी वालेरी देवाक आतांपूंक दिवंक जाय. आतां एफेसकारांक 4:15 परतें जाल्यार मोगान स्वताची वाट धरून सगल्या वस्तूंनी स्वतान जिवंक सगल्या वाटांनी आनी वाडत वतले ताची कूड आनी ये कुडीचे मास्तक. आयज हांव सोत मानता देवाक जाय आमकां स्वताचे जोन एकल्याक सोडून कसली प्रकाशवणी दिवंक. वेळ जालो आमी फळाफळ काचे सोडून विशयांक फुडो करूंक. पयली वस्त हांव तुमकां सांगूंक सोदताय ती एक पयली आनी चड उजार केल्ली वाट जी आमी
देव तोजवीत कोत्ता दाखोवंक थंय सोरली पयस जावतात ती निबा करून. आतां तुका हें सांगता, सगळ्याकूच आमकां निमितां आसात. हें चड कठीण हांवें तें आदी केदींच करूंक ना. म्हाका आदार दितलो कोणूच ना. वय तूंय तशेंच कोत्ता. आदी आनी आदी तूं जाणें वनकलो आमकां सगळ्यांक एक आसा. कुडीक तुजें म्हजें वन सुरगायलोलें आसचें ना पूण तुका आसा एक आयज तूं घेवन इगोर्जे आयला. आनी फकत म्हणयात तुजी येवजण आसली म्हूण. तुका आदींच वाज आयलो हॅमबर्गर आनी कॉफी जी तूं घेताय आनी भायर सरतूच वो टाको वो कितें तें जावं तुका हांगा आवडटा तें. तुमी कितलीं जाणां आदींच जाणो आयज तुमी खंय जेवतालात ती आनी आदींच तुवें चिंतून दवरलां. आतां म्हणया तुवें पॅकींग केलां आनी पार्किंग लॉटान तुज्या बोगोर आसा ताका फ्लॅट टायर आसा. आनी तुका म्हटलेल्या परी खबर आसा तुवें तांकां आदार दिवंक जाय पूण तुका खरेंच दिवंक नाका कित्याक तुका तुजो हॅमबर्गर आनी कॉफी घेवन तुज्या इश्टा सांग आतां मोजा मारूंक जाय. म्हणटोच तूं हांगा भितर पावलें आनी स्वताक वळखूंक तोच बीत कोत्ताय पळोवया. ओह वारें गेले टायर कसो बदलूंक जाय तें हांव नकलो. वय आदी हांवें करूंकूच ना. म्हाकाय आवडटा. म्हजे स्वताचे प्रश्न कितलेच आसात. म्हज्यान हातून मेंतेर जावंक जायना. हांवें म्हजे प्रश्न थाऱ्यार घालूंक जाय. हें चड कठीण. हाका अजुनूय तयार ना. आदी 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 आमी निबा दितात ती सोत मानूंक जायना. म्हाका चड भुरगीं आसा. म्हजो घोरकार भावार्थी आदी आदी वय भयणी तूं सारकें सोजमोलें थंय पाटल्यान तिणें म्हटलें दोनया काकूत कोर. उपकार करून तुज्यान देवाची सेवा करूंक कितें कोरी नेजो तें म्हाका सांगूं नाका. जॉयस मायराची सुरवात केल्ली तेन्ना हांव 40 आनी 2 वर्सांची आसली. आतां हांव पयलींच 10 वर्सां आदीं उतर शिकयताली. 5 वर्सां घरा बायबलीची शिकून 5 वर्सां इगोर्जेन काम कोरी ही मिनिस्ट्री सुरू केल्ली तेन्ना हांव 40 आनी 2 वर्सांची आसली. म्हाका 4 भुरगीं आसलीं एक बेबी म्हज्या आयंड्यार. म्हाका सांगो नाका तुज्या देवा पासून कांय कोरी नेजो कित्याक जें कितें देव तुका करूंक आपयता तो तुका कुरपा दिता करूंक जें कितें ताणें सांगलां पळय तें. जेन्ना बरो समतो जावन म्हजे वालीर पळयता हांव चिंता हें हांवें कशें केलें काय. वय मुद्दो तो वो हांवें तें स्वता खरेंच करूंक ना. लूक 14:16 आमी निबा दिवपाचें बंद करूंक जाय. एक दीस म्हज्या इश्टान म्हाका विचारलें म्हाका बँकान वचोंक जाय म्हूण ताचें कार्ड स्टार्ट जायना म्हूण आनी हांवें घेवचून ताल्ली म्हाका नाका आसलें ताका व्हरोंक. आनी तशें जाल्यार तें म्हाका तितलें आवडीचें न्हय आसलें. आतां तूं समज हांव इगोर्जीन ताका वेंग मारी म्हणून देवाच्या मोगान तुजो मोग कोत्ता. हांव तुका सांगता ती मुन्नी झोरोन कोबार जाल्या. हांव देवाच्या मोगान तुजो मोग कोत्ता पूण म्हाका स्वताक मोदेंच उलोवंक सांगो नाका. म्हाका सगळें सारकें मेवतलें म्हणटच हांवें कांय निबा दिली आनी ताका सांगलें कोरी नेजो म्हूण. हांवें फोन सकत दवरून देवान म्हटलें ताका आपय आनी सांग तूं वेतलें म्हूण.
फकत ताका सांग ताची मनाची अवस्था सारकी न्हय आनी तू चूक जाली आनी खोशी ताका व्हरोंक. आतां हाका म्हणटात खुर्साशी दिमयेर वचोंक. जेन्ना आमी कुडी खुरसावपाची खबर करतात तातूंत शिकोंक जाय कशें स्वताक ना आनी देवाक वय म्हणोंक, कितेंय जाल्यार परवाना, कशेंय दिसल्यार परवाना. आमेन. लूक 14:16. पूण जेजू ताका सांगलें, कोण एकल्या मनशाक एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलें आनी जेवणाच्या वेळा जातूच ताणें आपल्या चाकऱ्याक धाडलो आमंत्रण दिलें. तितल्यान की सांगूं याद सगळी तयार जाला, पूण सगळे निमित्ता दिवंक लागली. पयले चाकऱ्याक म्हणलें, हांव भाट विकतें घेतलां तें म्हाका वचूंक पळोवंक जाय, देखून म्हाका माफ कर. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवूय पावंड्याचे 5 जोतां विकतीं घेतल्यान ती तपासूंक वेता, देखून माफी कर, उपकार मागता. आनी म्हाका तिसरें आवडटा. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव हालींच लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. बरें, तुमकां म्हजी शिकोवन वेगळ्यो वाटो जो लोक उजार करता प्रश्न जावन धांवोंक आवडटा. देखून म्हाका थोडो वेळ घेवंक जाय थोड्या प्रश्नांक जाबाब दिवंक जे प्रेक्षकांनी भिरांती विशीं धाडल्यात, आनी ते प्रश्नाक जिंजर म्हाका सांगात दिता. बरें जिंजर, आयज तुजे कडेन म्हाका कसले प्रश्न आसात? बरें, देव बरें करूं जॉयस, कित्याक जायतोच लोकांक जो भिरांती विशीं प्रश्न विचारतात. भिरांत हो एक व्हड प्रश्न. खरेंच ती महान आनी खरेंच ती आमकां आडायता. आमी गरज पळय तें करूंक जाय तें वाडा विशीं वो मुड्डो सुटावो करूंक वो आमच्या जिवितांतल्यो साबार दुसऱ्यो वस्तू भिरांत आडायता. तर हे आसा तुजे पयले प्रश्न, ते बॉल्टिमोथान आयला आनी म्हणटा दुसरो लोक म्हजे थंय कितें म्हणटात ती भिरांतीचेर हांव जोईत कशें व्हरों आनी मान दान देव म्हाका कर म्हणटा ताचेर धरूं. बरें, म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत आमी सगळींच तांतल्यान पासार जातात. हांव जाणो म्हज्या जिवितांत एक काळ आसलो जेन्ना हांव गोज्जे भायर हुस्को करी लोक म्हजे थंय कितें म्हणटा त्या विशीं, आनी हे खरेपणी म्हाका अडचण करी, कित्याक म्हजे परी जेन्ना तूं साबार लोकां फुडें उबें रावता जेरूल वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी चिंतनां आसतलींच, तर जशी हांव आतां आत्मविस्वासान वाडल्या जाणो जावन क्रिस्ता सवें हांव कोण ती तें न्हय लोक आमचे चिंतात म्हजे विशीं हांव मेकली जावंक लागली. हांवें एक फावटी अशें आयकलें की 10% लोकांक तूं कितें कोत्ताय तें मानपाक ना, हातून म्हाका आदार मेवलो. म्हणटच ते भाशेन जाता आनी तो तुजो गुन्यांव न्हय. परवाना तुजें व्यक्तित्व कसलें तें परवाना, तूं कशें वागताय तें परवाना, तुजी चाल रीत कशी ती. 10% लोकांक कसलेंय पूण खारांक लागून तूं तांकां आवडचें ना, तें एक मोकलेपण कशें दिसता. वय, पूण दुसरे वाटेन 90% तें आवडटा. वय, तुलना चड बरी. वय, आनी जर तूं कोणाक आवडना तें तूंच म्हूण आदींची तूं गरज ना तुजा न्हय. घडयेक हांव फकत इतलेंच जाणो, क्रिस्तान तूं कोण तो आत्मविस्वास आसूंक जाय आनी न्हय कशें दिसता, न्हय लोकांची चिंतना, न्हय शिकप कितें सून, वय समाजाचो पंगडो. तुजा न्हय आमी स्वताक धुमालो दितात स्वताची भिरांती सवानी जर आमी लोकांक आवडटा वो ना पळय ती. पूण बायबल आमकां स्पश्ट सांगता की जर आमी लोकांक आवडटा तसली जाल्यार आमी शेवटाक देवाच्या आवडीची जावची नात. देखून खंयी पूण आमी थारावो घेवंक जाय आनी ह्या थाराव्यार पोरमोने सुरवात करूंक जाय. बरें, तें कितें सांगता तें एकदम सोट, कित्याक तूं लोक कितें म्हणटा ताका अदीक मोल दिल्यार आनी न्हय देव तुका कितें कर म्हणटा ताका जाल्यार आमी ताका गेली जाय थंय. पावलून गेलेसकारांक 1:10 म्हटलें जर लोकांच्या आवडीचो जालो तर तो जेजू क्रिस्ता तशी जावचो नासलो. म्हणटच वय आमी सजमोंक जाय की गरज म्हूण आमी देवाक खोशी करूंक आनी तुजा न्हय हो प्रोग्राम वाडा विशीं आनी भिरांती सवें वाड करूंक गरज. भिरांत दिसपाची केन्नाय थांबना. तुज्या जिवितांत ती वेगवेगळ्या वेळार येतली, तुका खबर ना ती केन्ना दिसती पडटली. ती एका नवे परिस्थितीन ती घडत दिसती पडत, घडयेक ते पोरणे परिस्थितीन. पूण एकूच तिचे विशीं आमच्यान करूं येता तें म्हणून हांव भिवची ना, म्हणजे तूं मुखार वच आनी तुका करूंक जाय तें कर, तुका कशें दिसल्यार परवाना. वय, आनी लोक तुजे बद्दल कितें चिंता ताचेर मन दवरल्यार ताचें सवें वाड करूंक तुका जावचें ना. आनी हें आपस्वार्थीपण, कित्याक तुज्यान तांकां आदार दिनेचो आनी तुजी सोयरीकोत वाडोवन येजो. जर तूं भिवून रावशी अशें केल्यार ती तुजे विशीं अनुभवान हें जाता. जितलें तूं वस्तू सवें वाड कोत्ता फुडले पावटी आनी की सोंपें जाता. बरें, हांगा एक बरो प्रश्न आसा आनी तें ताचेच बरोबर वेता. आनी एक बायल सोच सांगूंक म्हणटा, हांव चडशी उक्तें करिना सांगोंक जें कितें घडटा तें वो हांवें केल्यात त्यो वस्तू भिवून ताचो परिणाम कितें जातलो तो वो लोकांचो विस्वास वेतलो म्हूण. म्हाका हाचेर जोईत व्हरोंक जाय आनी देवाची आज्ञा पाळूंक जाय आनी स्वताच सोच सांगूंक जाय, पूण व्यक्तित्वाच्या भागान हांव कोश्टवतां. बरें,
ती सोत सांगता आनी हें पयलें पावल मेकल्यापणाचें कित्याक तें सोत तुका मेकलें कोत्तेलें. आतां गोडयेक आमचें ताय सोत सांगूंक मातशें सोंपें कित्याक आमी ताचें नांव सांगपाक ना वो ताचे नांवाची आमकां खबरूय ना. पूण मुद्दो तो वो की देवाचो इतलो मोग कोत्ताय की जोर तुका सारकें तें करूंक स्वता मोल फारीक करूंक पडल्यारूय तूं तें कोत्तेलें. आनी तूं जाणूय दोर परिस्थितीन सोत सांगप खरेंच म्हत्वाचें कित्याक देवाचें उतर तें सोत आनी ताका जाय आमच्या जिवितान आमी स्वताक फुडो केल्लो. म्हणटच म्हाका दिसता पयलें आमी देवा सगळें स्वताक फुडो करूंक जाय निबा दिनाका आनी म्हणूं नाका हांव गुन्हेकारी हांवेंच तें केलें तें सारकें न्हय. आनी उपरांत घडयेक एक बरी संवय खंयच्या विस्वाशी इश्टाक वो आत्मीक मार्गदर्शनाक दर्शन दितेल्याक मेलोंक आनी ग्रांत लागू करूंक जाका म्हणटा तुमचो चुकी एकामेकाक कुमसा जाय तुमकां पेकोवप आनी आत्मीक मोनाची काळजाची घोटाय हिशोब दिवप. वय कसले तरी हिशोब दिवप तर केन्ना हें फकत उतरांनी पासून बरें हांव सदांच सोत सांगना आनी त्या भागान म्हाका थोड्या मागण्याची आनी आदाराची गरज आसा. इतलेंच उक्तेपणी भायर घालूंक केन्नाय दुस्मानाची शक्ती मोडटा कित्याक आमी गूट दवरतोच आमी लय पळयता आमी स्वताक भेटतात आनी लोकांक कळल्यार ती कितें चिंतेली तें चिंतात तेन्ना एक रात्योर वय मानतात. तर म्हजी सुचना कोण जो ताचो मोग करता वय मान दिता तें सारकें. सोत मानता तो ताची नीट करचो ना म्हूण तूं जाणूय हातून म्हाका ओडचो आसा. आनी उपरांत स्वताचो अभ्यास करूंक देवाचो उतराचो कित्याक जितले आमी आनिकूय अभ्यास करतात देवाक आमी कितें केल्लें जाय त्या विशीं तें उतर तें आमकां बोल दिता ती वस्त करूंक. जायते फावटी आमी वयल्या वयर कुडी नाकारतात आनी तोच बीत करता पूण ते बाबतीन आमी देवाक भायर दवरतात आनी खरेपणी आमी ताचेशी वचोंक जाय. म्हाका तें करूंक आदार दी म्हणून सारकें. आनी आमचें एका मोदें केदींच बरी सोयरीगत वा वाड आसपाक ना जर आमी सोत तुका उलोयना तर. सत्यशील सोयरीगत ना जाल्यार तुका सोयरीगत ना ती आसोच वय. नेजो. आनी तूं वय जाणूय वाड चड म्हत्वाचो खरें म्हटल्यार तें हांव तयार कोत्ताली कांय दीस उपरांत करची आसा ती शिकोवणेची आनी आयज सकाळीं हांव अभ्यास कोत्ताली आनी म्हजे पोरवा पोलीन म्हाका दिसोन आयलें की डावीड राजा जावंक ना ताका नेमलोलो तेन्ना ते घडले साबार वर्सां उपरांत ताणें गोलायताक फुडो केल्या उपरांत आनी सगळीं भियेलेलीं गोलायताक फुडो करूंक जायना म्हूण पूण डावीडान ताका फुडो केलो आनी त्या उपरांत म्हणजे कांय वर्सां उपरांत तो राजा जालो. आनी म्हाका दिसता जायत्याच लोकांक राजा जावंक नेमल्यात तांच्या स्वताच्या हॉकान तांकां येस मेलोंक आनी व्हडले वस्तू करूंक मेकल्यात. पूण दुस्मान सदांच भिरांत घेवन येतलो कित्याक भिरांत आमकां सदांच आडायता. देखून हांव सदांच लोकांक उत्तेजन दिता तांच्या गोलायताक फुडो करूंक. तुमच्या गोलायताक तुमी फुडो करूंक जाय. बरें. आमच्या जिवितांत जायतेच गोयत आसात आनी आनीकूय जायते प्रश्न तर गोडयेक आनी खंयच्याय दिसा म्हज्यान विचारूं येता. बरें आमी परत घडयेक फाल्यां आनीकूय पळयतलीं पूण आयजच्या निरोपाक आमी आयज एक परत पळयतलीं आनी जो तुका प्रश्न आसा तुमच्यान ते ईमेल करूं येता asjoyce@joycemeyer.org. तर आतां शिकोवणेंत परत आमच्या आपस्वाती भोवनाक आमी निबा दितात आनी आमी म्हणटात वय म्हाका म्हजो हक आसा तांकां नेव देव ना त्या लोकांच्या उवेली तांच्या होका विशीं आयकोन हांव थोकल्यां तांकां ताचो होका मेलोन म्हजो होक नपयत जाता. तुका होक आसा देवान स्वत मानिना जावंक तुका नाका जाल्यार आनी तो तुजो होक तुका हांव तुजो चॉयस तो तुजो पसंती पूण म्हाका करूंक दी. जर इस्कॉलान तुका मागणें करूंक नाका फकत थंय बस आनी कांयच करी नाका भायर हॉलान वच पूण दुसऱ्यांक मागणें करपाचें आदाय नाका तुका करूंक नाका म्हणून. म्हणजे सॉट म्हटल्यार वो होक विशय एका सारक्या होकाचो इसपा भायर गेला. वय म्हाका होक आसा पोस्ट दी वेबसायट घालूंक म्हाका जाय जाल्यार तो म्हजो होक पूण त्या इनिसंट तोंडा त्या भुरग्याचें तांचें जिवीत तुजो होक तुवें वापुरला म्हूण विबाडूंक पावलें तूं सगलें वायट दाखोवन तांचें कितें आनी आमचो सेरकार ताका मानवयता दिता दूख भोगता ते वायट कोत्तोल्यांक सुरक्षा दिता आनी इनोसंट लोकांक तें भोगचें पडटा. म्हाका तें सजमना म्हाका कितेंच सजमोचें ना कसली गरज
बुद्धवंताची सोमिती घडूंक आमचे प्रश्न सुटावे कोचाक तेंच म्हाका सजमो ना. हांव जाणो प्रश्न कितें तो, तूं जाणय प्रश्न कितें तो. परत देवा सवय वच, तुज्या सगळ्या काळजान ताची सेवा कर, ताच्या उतराक सन्मान, ताच्या पालवण्यान चल आनी तुजे सगळे प्रश्न काबार जातले. आयज संवसारान घडटा त्या पिशापणाक निबाना, खरेंच निबानात आमी बुद्धिवंताची आमकां गरज ना. तुज्यान देवाक ताच्या रोशनेंतलो भायर उडोयनेचो, तें चलचें ना. कोडेक म्हाका कांय मेल येता आसतली, पूण तूं तुजो वेळ ओगडायता कित्याक हांव तें कांय वाचपाक ना. पोरूच कोणी म्हटलें ओ तुजे बद्दल ब्लॉग आयल्यात ते तुवें वाचल्यात ते खरेंच वायट. आमी म्हटलें तें म्हाका वाचूंक नाका, कित्याक एकूच कारण लोक म्हजे विशीं वायट उलोवंक ते तांकां नाका देवाची सेवा करूंक. निबा दिवपाचें बंद कर. दुसरी वस्त जी हांव कोत्तात ती लोकाचेर बोगलांत घालून बोगलांत बोगलांत बोगलांत. पळोवया उटपोटाची पुस्तक, हांगा तें सुरू जाता, तें आजुनूय थांबोंक ना. उटपोटी 2:16-17. तेन्ना सर्वेस्परो देवान मनशाक आज्ञा घाली, हांवें थंय मातशें ओजोन घातलें मुड्डो सिद्ध करूंक. देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हणून बागेंत आसलेल्या सगळ्या रुखांची फळां तुज्यान खावं येता, पूण बऱ्या आनी वायट्या वळख दित्या रुखाची फळां मात खायनाका, ते खाशी तर तूं मेवतलोय. आतां ताचे किन सगळ्या हजाराची कामां करूं येतालीं आनी एकूच वस आसली जेवान ताका सांगलें करी नाका. उपकार करून तूं क्रिस्तांव जाशी तुका वाज हाडटा तसलें जिवीत मेवतलें जुंय ताच्यान कांयच करिनेचो. अशें चिंती नाका. जायत्यो वस्तू आसा ज्यो तुज्यान करूं येता, एकूच वस्त जित्यो तुका करी नाका म्हणटा तें पाप. आनी तें तुका करी नाका म्हणटा कित्याक तुवें तें करतोच तूं निराशी जाता. आमेन. उटपोटी 2:18-25. सर्वेस्परो देवान म्हणलें दादलो एकलो आसलोलो बरें म्हूण. हांव ताका एक फावत तसली सांगातीन कोत्ता. हांव तें सगळें वाचिना. ताणें वस्तोरेक रचली. आदान एकलो आसलो, तिका कितें नांव दिवचें तें देखून तिणें पळोवन म्हणलें वो मॅन, ते भाशेन आमकां आमचें नांव मेवलें. आनी आनीक एक सांगाता, तिका आदामाचे कुशींतली रचलेली न्हंय ताच्या पांयां घालाची. ताणें सांगातान जियोंक जाय आसलें. बरें, म्हाका जाय तुमकां उगडास दिवंक की देव तुका कितें करूंक म्हणटा तें तो तुका आदार दितलो तें करूंक. म्हणजे तुज्यान तें करूंक शकता. जर तूं सोत मानशी देव तुका तें करूंक आपयता म्हूण, जाल्यार तुका तें करूंक जावचें ना म्हूण भिरांत काडपाची गरज ना. करूंक जायना तसली वस्त केदीन सांगचो ना. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.